नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर आणि काँग्रेसीची जी पदयात्रा चालू आसा त्या व्हेहिकलाचेर आमी आज आसात. सर, स्वागत तुमचे. म्हाका एक गजाल सांगात, अशी यात्रा भितर काडपाची काँग्रेसीक परंपरा ना. ही परंपरा सुरू कित्याक करची? कितें भंय बी दिसता ह्या इलेक्शनाक? नाही भय दिसपाचो प्रश्नच ना सर. हांगा आमी एक मिशन घेवन एक तत्व घेवन आणि एक ध्येय घेवन आमी भायर सरिल्ले आसात. कारण गोंयांत ह्या सोबीत प्रांताक जी 50 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात, स्वातंत्र्याची 50 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात. कोणाच्या घरात लहान बर्थडे आसलो जर जाय कितलो मोठो साज आसता. एक 5 वर्साचो बर्थडे म्हटलो की व्हडलो धबाजो आसता आणि 21 वर्साची चली किंवा चलो जालो की ताज्या व्हडली सेलिब्रेशन आसता. आणि जेन्ना गोंयांत सोबीत भांगराच्या गोंयांत आमच्या जेन्ना 50 वर्सां पूर्ण जाले स्वातंत्र्याक आणि हे 50 वर्सांत आमी गोंयकारांनी जी समृद्धी मेळयल्ली आसा, जी गिरेस्काय मेळयल्ली आसा गांवांनी आणि शहरांतल्यान, ताजी आमी जर धबाजो करना जर जायत आणि त्या धबाच्या निमित्तान आमी ही पदयात्रा काडिल्ली आसा. जेणे करून सगळे जाण एक गजाल मुद्दाम म्हणटात की अडवाणींची यात्रा येवन गेली आणि ताजे उपरांत काँग्रेसीक यात्रा काडपाची आमी पयलींच थारायल्ले. इतलेंच कितें की ह्या पादयात्रे निमित्तान नंतर मागीर आमचे बाकीचे कार्यक्रम आसात. उदाहरणार्थ 18 डिसेंबराक यूथ रॅली आमी थारायल्ली आसा. त्यानंतर मागीर डिसेंबराच्या म्हयन्यात 28-29 तारखेक वुमेन्स रॅली थारायल्ली आसा. हो सगळो कार्यक्रम नियोजनबद्ध आसा, चिंतून केल्लो आसा. तर कोण येवपाचो आनी कोण वचपाचो ताजेर काँग्रेस पार्टी केन्नाच काम करिना. इतली सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर भोंवल्या तुमी आतां, अजून पर्यंत रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळा? कारण पक्षाचेर भरपूर आरोप जाल्यात, तुमच्या मंत्र्याचेर भरपूर आरोप जाल्यात आणि अशी परिस्थिती भितर तुमी लोकां म्हऱ्या वतात. अशें ह्या बाजून त्या बाजून एक 3-4 आरोप जाल्यात. ताजे प्रमाणात आज गोंयाक जो रिस्पॉन्स मेळटा, आमी जवळ 26 मतदारसंघ भोंविल्ले आसात. 26तले 26 मतदारसंघाक लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद. तुवें आतां पळयला हांगसर सोमार कामाचो दीस आसूं सुद्दां आज 8व्या दिसाक इतले हजारांनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि गोमंतकी जनता हे हातूंत सहभागी जाल्ले आसा. तातूंतल्यान दिसून येता की कितलो प्रतिसाद काँग्रेस पार्टीत, कितलो प्रतिसाद काँग्रेसच्या नीतीक आणि ध्येय धोरणाक ह्या प्रांतात आसा. जेन्ना मी एकूण सगळी यात्रा भितर पळयतात आणि तुमची इलेक्शन खंयतरी लागीं पावला ताची स्ट्रॅटजी चालू जाल्या, अशी परिस्थिती भितर ह्या यात्रेक कितलें म्हत्व आसा? गोल्डन जुबली जाले, इलेक्शनाच्या दृश्टींतल्यान कितलें म्हत्व आसा? ह्या यात्रेक इतके महत्व आसा. इलेक्शन हो एक भाग, पूण आज जी जागृती लोकां भितर आणि लोकां भितर जे हातेसाव दिसून येता, उत्साह जो दिसून येता, कारण काम जाले शिवाय किंवा उदरगत जाले शिवाय गांवांतले लोक हे भायर सरचे नाशिल्ले. ती उदरगत जाल्ले आसा आणि उदरगतीची पावलां मुखार पडत आसात. आणि म्हणूनच ही उमेद आनी उत्साह जो आसा पयलीं, कारण लोकांक गोमंतकी लोकांक हो उत्साह मुखार व्हरपाचो आसा, ही प्रगती मुखार व्हरपाची आसा. प्रगतीच्या आनी चडांत चड पावलां मुखार मारपाची आसात. आणि म्हणून ह्या यात्रेक हजारांनी लोक सहभागी जातात. एक गजाल आमी पळयली की प्रत्येक खेपे जेन्ना तुमची यात्रा वता, तुमचे जर कांय आमदार जे बरे आसात, ते थंड आसात, ते जर सोडले जाल्यार बाकीचे तुमचे उमेदवार आनी आमदार खंय तरी पक्षाचेरच टिका करपाक लागल्यात, पक्षाकच धमकी दिवपाक लागल्यात. एक गजाल ह्या बाजून एक दोन गोष्टी अशा आसतातच. आमी जेन्ना 40 मतदारसंघातले जवळजवळ 20 ते 25 ते 26 मार आमदार काँग्रेसी बाजून आसात. त्याशिवाय उमेदवार जे आसात पळय मुखार जावपाचे असे जवळजवळ 50-100 आसात. आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर हजारांनी कार्यकर्ते जेन्ना सहभागी जातात तेन्ना ह्यो बारीक गोश्टी आसात त्यो हे अशें म्हाका दिसता की एकदम सामक्यो फालतू गोश्टी आसात. आमी मुळात पळोवपाक जाय की तातूंत कितें ध्येय कितें, वॉट इज द मिशन दॅट यू आर मुव्हिंग विथ. एक गजाल जाली की मडगांव जेन्ना सभा जाली तेन्ना मडगांवच्या सभे भितर क्लियर गजाल तुमकां सांगली. विजय सरदेसायाची भाशण आशिल्लें. विजयान सांगलें की ही इलेक्शन जर पळयलें जाल्यार ते काँग्रेस अगेन्स्ट काँग्रेस चड दिसता रादर दॅन काँग्रेस अगेन्स्ट बीजेपी. तर तुमच्याच भितर इतली झगडी पेटल्या काय? ना हे एक खंय मातशें चुकून स्टेटमेंट म्हटलो किंवा अशी कितें नोंद केली ताजो अर्थ असो न्ही की काँग्रेसी पार्टी भितर मतभेद आसात. काँग्रेसचे खडेकन सगळे कार्यकर्ते आनी सगळे फुडारी एकमतान आसात, स्ट्रॉंग आसात. सगळ्यांचो नारो एक आसा की काँग्रेस पार्टी 25 सीट घेवन जिखपाक जाय आणि मुखारले काँग्रेसचे सरकार गोंयांत घडीत जावपाक जाय. हो नारो घेवन काँग्रेसचे सगळे फुडारी हे यात्रेत सहभागी जाल्ले आसात. आणि विथ दॅट स्पिरीट ओनली वी आर ऑल मुव्हिंग टुवर्ड्स. खूप जाण तुमच्या आमदारांनी सरकारी नोकऱ्यांचोय जॉब केलो, विशय काढला की जॉब जे आसात ते इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट जायना म्हणून. म्हजें अशें मत आसा की काँग्रेस पार्टीन जी नोकर भरती फाटल्या 5 वर्सां किंवा 4.5 वर्सां जी केल्ली आसा ती जवळजवळ 4 ते 5 हजार नोकर भरती केल्ली आसा. ह्या बद्दल एखादी 2 जास्ती 2 कमी एक नवीन न्ही. हे हाजे पयलीं केन्नाय घडटाले.
पण एकंदरीत सगळ्या गोंयकारांक जॉब मेळिल्ले आसात, एकंदर गोंयच्या भूमिपुत्रांक जॉब मेळिल्ले आसात आणि त्यामुळे अशा प्रकारचे हांव म्हणटा इकॉनॉमिक ग्रोथ जॉब केन्ना जातात when there is the economic growth of the country, of the state and of the people, त्यावेळेला हे जॉब निर्माण जातात. तुम्ही मतां खातीर job तयार करता म्हणून आरोप करता. ग्रोथ ऑफ द स्टेट, ग्रोथ ऑफ डिपार्टमेंट्स, तयार करता म्हणून बोवाळ जाता. हे फालतू गोष्टी असतात. एक लक्षात घेवपाक जाय मतां खातीर न्ही, फाटल्या दर वर्सान पळयलें जर जाय जाल्यार 2000 ते 3000 जॉब हे बरीच येयल्ले आसा. कारण जॉब हो मुद्दो न्ही, आज मुद्दो जो आसा हो मिशनचो मुद्दो आसा. लोकां भितर जागृती, लोकांक डेव्हलपमेंटा संबंधी कितली मागणी आसा, कितली लोकांमध्ये जागृती आसा. वी आर गोईंग विथ दिस मिशन. त्यामुळे नोकरीच्या माध्यमांतल्यान, शेतीच्या उत्पन्नाच्या माध्यमांतल्यान, फॅक्टरी जी आसा फॅक्टरीच्या उत्पन्नाच्या माध्यमांतल्यान लोकांकडे जो आर्थिक भाग येयल्लो आसा तो मागीर तांचे स्वताच्या व्यवसायातले आसूं, ह्या संबंधीत जागृती आनी जाणविकाय लोकां आशिल्ल्या कारणान आमी म्हणटात की ही यात्रा भयंकर यशस्वी जाल्ली आसा. आनी ह्या यात्रेत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक जो अधिभार मेळिल्लो आसा किंवा जो सपोर्ट मेळिल्लो आसा तो पळयतना आमी खुशाल. बाणावली चर्चिलान सरळ धमकी दिली. हांव एक विचारता, हे नेगेटिव्ह प्रश्न घेवन कित्याक? नेगेटिव्ह प्रश्ना शिवाय पॉझिटिव्ह ना, जेन्ना तुम्ही पदयात्रे काडटात आणि जेन्ना ते ओपनली तुमचे मंत्री एक मंत्री धमकी एक दोन व्यक्तींनी त्यांच्या स्वभावानुसार उलयले, ताजो अर्थ असो न्ही काँग्रेस पक्षाची नीत, काँग्रेस पक्षाची तत्व, काँग्रेस पक्षाची कार्यप्रणाली हातूंत चूक आसा. एक दोन व्यक्ती लहान नेते आहेत आणि डायरेक्ट सांगले की लहान असो किंवा मोठे असो, सगळे व्यक्ती when it comes to that sort of a tempo, when it comes to that sort of an atmosphere, they always fall in line with the Congress. Definitely everybody will fall in line with the Congress party. आणि आयचो मुवमेंट पळयलो जर जाय तुझ्या दोळ्यांनी स्वता पळयल्लो आसा. हजारांनी पायलट जे नाव म्हणटा ते रंगोली गाडयो न्ही. एक तपास आशिल्लो की रंगोली गाडी मिरवणुकीक सहभागी जातली. आज आमकां पळोवपाक सुद्दां सौभाग्यान किंवा दुर्भाग्यान एक सुद्दां पायलट दिसना. हे सगळे जे तरुण आसात आपले स्वताचे वाहन घेऊन, स्वतःची मोटरसायकल घेऊन, स्वतःची स्कूटर घेऊन, स्वतःचे 4 गाडी घेऊन, 4 व्हीलर घेऊन आज या यात्रेत सहभागी झाले असतात. This shows the response की लोकां भितर काँग्रेस पार्टी बद्दल कितलो आदर आसा, कितले प्रेम आसा. Congress leaders say that this yatra is receiving tremendous response. The motorcycle enthusiasts railing behind Congress Rath join in hundreds. Some say they are paid, but GPCC president asked, how can you pay so many people? This is the 8th day of this yatra. The yatra has received lot of flake from its own MLAs. Churchill Alema warned the party about ticket to his daughter Valanka. Vijay Sardesai at Loya Maidan meeting warned CM of dire consequences if government jobs are not provided to youth from his constituency. But Congress leaders believe that number matters and people are joining the yatra in large numbers. They hate when you call it a reply to BJP's Jana Chetna Yatra. They boast about their progress that they made in each constituency. May it be a Panchayat Hall, community center or a small bridge. They remind people about each and everything. चर्चिलाचो प्रश्न उरता, वालंकाचे कितें? वारांका ही काँग्रेस पार्टीची जनरल सेक्रेटरी आसा, स्पोक्स पर्सन आसा, त्यामुळे काँग्रेसीचे एक बरी कार्यकर्ता आसा. तिकिटीची कितें? कारण तो तागेली वॉर्निंग सादी केल्ली ती चूक परत नाका म्हण. आयचो दीस आनी फाटले 8 दीस हांव हे यात्रेच्या निमित्तान भोंवता. तिकेटीचो विशय, कॅन्डिडेट दिवपाचो विशय हो सगळो मुखाल्या म्हयन्याक येतलो. आनी जेन्ना येतलो तेन्ना सविस्तर काँग्रेस पार्टीची कमिटी, काँग्रेस पार्टीची प्रदेश इलेक्शन कमिटी, स्क्रिनिंग कमिटी आणि मागीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी हे बसून थारायतले आणि तिकेटी दिली वतली. सगळ्यात महत्वाचे तुम्ही आणि मुख्यमंत्री तुम्ही प्रदेश इलेक्शन कमिटीचेर आहात आणि स्क्रिनिंग कमिटीचेर आहात. तुमचे मत कितें? आमी अजून तेजेर विचार करूं ना. अशें म्हणनाका. हेजेर विचार करपाचो आसा पळय न्ही, ही यात्रा बरे भशेन सोंपली नंतर 19 डिसेंबर साजरी केले नंतर या विशयाचे आमी विचार करतले. पण सद्याक व्हॉट इज द पॉलिसी? कित्याक एक गजाल जाल्यार आमकां दिल्लीसान कळटा त्या प्रमाणे की चर्चिलाक सांगला की एक तर चर्चिल आलेमांव नाल्यार वालंका आलेमांव. व्हॉट इज इट? म्हाका काय खबर ना ह्या संबंधी, ह्या विशयास म्हाका काय खबर ना. किती आसतली पॉलिसी एज फार एज फॅमिली तिकीट इज कन्सर्न? म्हाका विचारलें जर जायत, म्हजो स्वभाव तुमकां खबर आसा. हांव शीतफळे फ्लीट खावपी मनीस न्ही, त्यामुळे अजून ह्या सोपस्काराक सुरवातच जावना. त्यामुळे उचामा जावपाची गरज ना. तुमकां कितें दिसता की पॉलिसी किती आसपाक जाय एज फार एज फॅमिली तिकीट्स आर कन्सर्न? पद्धतशीरपणान आयचे प्रमाणे म्हणजे फाल्यांचे प्रमाणे कालचे प्रमाणे
जे ट्रेडिशन काँग्रेस पक्षा भितर आसा त्या परंपरेनुसार तिकेटी दिली वतल्यो. एक स्टेप फुडें वतले कित्याक हांव इतल्याच कारणां खातीर विचारता कारण क्लेमेंट्स खूब आहात आनी ह्या क्लेमेंट्सा लागून खंय तरी पार्टीकच थ्रेट क्लेमेंट्स खूप आसा हेच तर काँग्रेसचे मोठेपण. कारण जे जिंकता त्या पार्टीकडे क्लेमेंट्स असतात, जे जिंकना त्या पार्टीकडे क्लेमेंट्स येवपाक शकनात. पण ते आणि म्हणून हे काँग्रेस पार्टी हे जे मर्म जे आसा पळय की इट इज अ विक्टोरियस पार्टी, इट इज अ विनिंग पार्टी आणि त्यामुळे आमचे क्लेमर्स शेकड्याने आसात आणि त्या सगळे क्लेमर्सा भितर समजोता हाडपाचो एक काम आमचे लिडर्स बरे पद्धतीन करपाक तातूंत एकदम सारखे तरबेज आसात आणि त्यामुळे आमकां कसलीच चिंता ना. काँग्रेस पार्टी 25 मतदारसंघ जिखून सरकार घडयतली हातूंत दुबाव ना. मेन असे विषय कितें आसतले किंवा क्रायटेरिया कितें आसतल्यो टिकेटी दितना हांवें म्हटलं त्या प्रमाणे लॉयल्टी कितें हांवें म्हटलं त्या प्रमाणे हो विषय अजून चर्चेक येवना. चर्चेक येवपाक अजून भरपूर वेळ आसा. जेन्ना येतलो त्या वेळार मागीर सविस्तर वॉट आर द पॅरामिटर्स, वॉट इज द क्रायटेरिया हे सगळे म्हजे वतीन आणि काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आमचे मुखाल्ले फुडारी जे आसात ते सांगतले. तुमी कितें मत मांडटले? हांव म्हजें जें मत मारतलो काँग्रेस पक्षाच्या तत्वाक धरून, काँग्रेस पक्षाच्या धोरणाक धरून आणि गोंय आणि गोंयच्या जनतेक कितें जाय ते लक्षांत घेवन म्हजें मत मांडटलो.